page number 20. Papa, आमचो तूं मोग करता, आमची मोदे जेजूक धाडटा. ओ मोग ओळखून दिन वाजता गो, आपलें जिवीत तुका भेटोवंक, तुजें कुटुंब एकठांय जाता. भावार्थ विस्वास मोग उजाडटा, तुजें कुटुंब एकठांय जाता. भावार्थ विस्वास मोग उजाडटा. सगल्या मनशांक काळजांत दवरून, तांची भक्ती आपली करून, जेजू वरवीं तुका भोसूंक, जेजू वरवीं जिवीत जोडूंक, तुजें कुटुंब एकठांय जाता. भावार्थ विस्वास मोग उजाडटा, तुजें कुटुंब एकठांय जाता. भावार्थ विस्वास मोग उजाडटा. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमचे पासत मरण पुनोवचून जाला त्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मोच्या मोगाळ बाबा भयणांनो, हे पवित्र मिसाचे भेटींत आमी शिताबीन वांटो घेवंक आमच्या जिविताचेर एक धांवती नदर आमी मारुया. आमच्या जिवितांत देवान बाह्योंत आंतोनीचे मजतीन जायतें दिलां. बरी भलायकी दिल्या, जायते आमकां दुसऱ्यो वस्तू दिल्यात, बरी आमकां नोकऱ्यो आसात, बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी अणभवता. पूण जेन्ना म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या समुदायांत, म्हज्या समाजांत कश्टवता तेन्ना ताका आदार सहकार दिवंक घोडये आमी चुकल्या. म्हजें बरेंपण दुसऱ्या सोबें हें बरेंपण वांटूंक घोडये आमी फाटीं रावल्यांत. देव आयच्या दिसाक आमकां किरीतपणी आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमचें जिवीत बऱ्या रस्त्यार घालूंक आमकां तरेकवार सहयोग दिता. आमकां उलो करता, तरेकवार भासांनी घडयतानी. पूण घोडये आमचें जिवीत सुदरावंक, आमचें जिवीत निटायेर घालूंक, आमचें जिवीत बरेपणांत आमी वेंग मारूंक घोडये चुकल्या. पूण आमचो देव मोगाळ आनी काकलुतसार आमकां तो बोगसूंक तयार. हे वेळार त्याच बोगसण्याच्या देवाक आमी उलो मारुया आनी आमच्या पातकांची दूख धरून आमी सगलीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपदविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच संकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदार देव आमची काकलूत करूंक, आमचीं पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. Krishna काकलूत कोर, Krishna काकलूत कोर,
मातुया. Arganche Monan imisaci bet Betoilia, Telma Fernandez. E boini pasot, ticha intesa pasot, ami magta sana, ami bi hangasur soglim. Baigont Antonici Mozutin, Devalagi Magun Kailant. Evedar amchi magni ami bapacha tantu baruya. आमचे कुटुंबान प्रोश आसात कोश्ट आसात जायते जाणां आमी सिर्वीस सोदतात जायत्या जाणांनी आमकां आपले पासत माग म्हणलां तरेकवार पिडयेंत आमी सांपडलोलीं आसात कश्टवतात आयच्या दिसाक घडये आमचे मदलीं जायतीं जाणां व आमची सोयरी दायरीं व आमची इश्ट मित्रां जल्माचो तसोच लग्नाच्या दिसाचो उगडास करता जायत तांचे पासत आमी मागुया. सूर पुर्विदार आनी सासणाच्या देवा बाप म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घालूं. तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केलें. ह्या देणें दिसान दीस वाडोवन संपूर्णायक पावय आनी तुज्या भुरग्यांक वासायल्लें दायज जोडूंक आमकां मोयपासान फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्मेचे कोणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप भावार्थ्यांचो जोमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजनासलो कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलेंय तीं बागा दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोळान सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं बाटां वो घरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदुताच्या पांयाशीं दवरतालीं आनी मागीर जोण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणे हे दुडू वांटतालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका धर्मदुतांनी बार्नाबास म्हणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक बाटाचो कुडको आसलो तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून धर्मदुताच्या पांयाशीं दवरले. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. म्हणुया वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगवस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो थीर केलाय. ओरंबाक ठावन तुजें शिवासन गोठ उबें आसा. सासणांक ठावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालोना बदलना. संवसार सरसोर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांकतली पवित्रताय. जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. उद्गार Soy sorves
मनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचे जिवीत मेळचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. Soy sorbes mora, 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 soy sorbes mora. सुरवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकता, पूण तें खंय तावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळय. जो कोण आत्म्यांतान जल्मला ताचें सवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावं येता? जेजून ताका जाबाब दिलो, हांव तुका सोत सांगतां, आमी जाणव तें उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमचो संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सोत मानिनात. सर्गेच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी कशीं सोत मानशात? स्वर्गांतान देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवता त्या सगल्यांचो नास जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो, खरेंच संवसाराचेर खास्टीचें फोर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोण जावच्याक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वकानी तुका कृष्ण. मोच्या मोगाळ बाबा भयणांनो, ह्या आयच्या वाचपांचेर म्हजो ल्हानसो नियाळ करता आसतना म्हाका कालच्या दिसाचो उगडास आयलो, कालचे सांजेचो. आमी जाणा आमचे शिओलचे वाठारांत आनी दुसरे वाठारांत काल भरपूर पावस पडलो. वय ना पावस पडूंक ना? पावस पडलो. पावस पडचे आदीं झणझणीत वारें सुटलें, गोड मारलो आनी उपरांत घोसघोशांनी पावस पडलो. पूण एक म्हणल्यार प्रश्न जे आयचें शुभ वर्तमान आमकां म्हणटा, हें झणझणीत वारें आयलें खंयच्यान आयलें आनी खंय गेलें? पूण वारें मारता म्हूण आमकां कशें गमलें? आमकां घडये ताचो अनुभव जालो. आमकां घडये थंड वारो कसो आमकां लागलो, थंड. घडये आमचीं दारां जीं उक्तीं आसलीं, घडये जनेलां दुसरीं उक्तीं आसलीं, दुसऱ्यो वस्तू आसल्यो त्यो सकला पडल्यो. जायतें हांगा थंयसर पडलें, आड्डोलें, जायतें घडलें. आनी हे भाशेन आमकां वारो झणझणीत वारो सुटला म्हूण आमकां थाबें जालें. पूण कोणाकूच खबर ना हो वारो खंयसून आयलो आनी खंय गेलो. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, हेच भाशेन
एका पवित्र आत्म्यान भरलेल्या मनशाचें जिवीत म्हूण आमकां जेजू आयच्या दिसाक ह्या शुभ वर्तमानाक सांगता. जो मनीस पवित्र आत्म्यान जियेता, पवित्र आत्मे ताई पवित्र आत्मो ताचे ताई वस्ती करता तेन्ना ताचें जिवीत असलें जाता. म्हणजे तो कसले भाशेन वो कशे भाशेन बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करता, कशे भाशेन आपूण दुसऱ्या सोबें पावता, आपणाकूच उणें करून दुसऱ्याक दिता आनी हे भाशेन जायतीं विजमेता ताचे कडल्यान दुसऱ्या सोबें जातात. तेंच आमकां आयचें पवित्र आत्म्याचें बाकीत दिता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, जरी तर आमी जोण एकलीं ह्या पवित्र आत्म्यान भरलोलीं जावंक जाय जाल्यार जेजू निकोदेमस म्हणटा ताचे लागीं भासाभास करता आनी जेजू ताका म्हणटा, नव्यान जल्मूंक जाय. अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. बॉर्न अगेन, नव्यान जल्मूंक जाय म्हणजे कितें? आमचें आदलें जिवीत सोडून ह्या बऱ्या जिविताक पवित्र आत्म्याच्या जिवान आमी भरूंक जाय. जाल्यार आमकां फुडें ह्या वाचपांत आमकां अशें मेळटा. जेजू ताका जाय तें उगडास करता आनी जेजू म्हणटा, जरी तर तूं पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक पवित्र आत्म्याक घेवंक तूं तयार आसाय जाल्यार तुजें वायट जिवीत सोडून दिवंक जाय. तो लोगोंटीच्या वाचपांत कितें घडलें ताचोय उगडास करता. जेजू ताका म्हणटा, जे भाशेन मोइजेसान सोरोप उबारलो आनी ज्या ज्या लोकांनी ह्या सोरपाचेर नदर मारली तांकां बरेंपण फावो जालें. तर आमी ह्या हांगासर ह्या वाचपांतल्यान जेजू सांगूंक सोदता निकोदेमसाक, तुवें म्हजेर नदर मारूंक जाय, तुवें तुजें वायट जिवीत सोडूंक जाय आनी जेन्ना तुजी नदर म्हजेर आसतली तेन्ना हांव जें कितें शिकयतां, जें कितें हांव सांगतां तें तूं बरेपणीन घेतलो, तुज्या जिवितान तूं नियाळटलो, अनुभवतलो आनी मागीर दुसऱ्यांक दिवंक तुका सोंपेपण जातलें. जाल्यार जेन्ना पवित्र आत्म्यान जियेतलो मनीस दुसरी वस्तू ताजे सोबें घडटा ती म्हणल्यार आमकां पयले वाचपान मेळटा. पयले वाचपान पयलेच वळीन अशें म्हणलेलें आसा, बाबार्थ्याचो जमो एका काळजाचो आनी एका मोनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचें म्हूण कोण समजनासलो. जीं कोण पवित्र आत्म्यान भरोन जियेतात, सगळें वायट सोडून जियेतात, तीं एका मोनान जियेतात, एका काळजान जियेतात. जें कितें तांचे लागीं आसता तें आपणाचेंच न्हय, पूण तें देवान आमकां दिलां आनी आमकां दिलां म्हणटूच आमी म्हजे लागीं तरी ओगडें आसा, सुबेज आसा, म्हजो भाव भयण कश्टता जाल्यार वा म्हजी दुसरी भाव भयणांक गरज जाल्यार म्हज्या ह्या वस्तू वरवीं वा म्हज्या ह्या जिविताच्या देण्या वरवीं ह्या बाबा भयणाक हांवें आदार सहकार दिवंक जाय. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आमी सगळीं हांगासर ही मिसाची भेटीन वांटो घेता. आमचेर नदर मारुया. आमी जरी ह्या पवित्र आत्म्यान बरोंक सोदता जाल्यार पयले सुवातेर एक धांवती नदर आमी जोण एकल्यांनी आपआपल्याच्या जिवितार मारची गरज. आनी जें कितें वायट म्हज्या जिवितान आसा, कसलेंय पातोक तें जावं, व्हडलें जावं धाकटें जावं, पातोक तें पातोक, हें पातोक आमी पयस करून बॉर्न अगेन, नव्यान आमी जल्मूंक जाय. आनी तेन्नाच हो पवित्र आत्मो आमचे थंय दुसऱ्या सोबें विजमितां घडटलो, आमचेय सोबें विजमितां जातलीं. बाग्यूंत हातून आयच्या दिसाक ताचो आमी उगडास करता. आयच्या दिसाक ताची सरशीं आमी मजत मागूंक आयल्या. बाग्यूंत हातून आपल्याच्या जिवितांत सदांच देवाक तो उक्तो रावलो, पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक तो उक्तो रावलो आनी हाकाच लागून ताचे वरवीं जायतीं विजमितां दुसऱ्या सोबें घडत गेलीं. आयज आमी जायतीं जाण हांगासर मजत मागूंक आयल्या. ही मजत पुरी जातली जाल्यार बाग्यूंत हातून आपल्याच्या जिवितान केलें तेच पुरी आमचे जिवितान आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक पातकाचे पयस रावन
उक्ती रावची गरज आनी तेन्नाच आमच्या जिवितांत आमची मजूत आसा ती पुरी जातली. आमच्या जिवितांत जी आमकां गरज आसा ती पुरी जातली. आयज मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना आमकां देव आमच्या काळजाच्या दारार मारतलो. आमकां जाय तेंचें वायट आमच्या जिवितांत चल्लां, वायट आमी आमच्या जिवितांत करता, जावं घोडे म्हजेच सवें, जावं घोडे म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्या सवें, जावं घोडे समुदायाच्या सवें, जावं घोडे हांव वावर करतां थंयसर जें कितें वायट करता तें म्हज्या दोळ्या मुखार देव धाडटलो. पातक्याचें बोगसणें मागुया, पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक आमी उक्तीं जावया आनी विजमितां आमच्या जिवितांत आमी भोगुया. हीच कृपा आमकां जोण एकल्याक हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. उबी रावया आनी आमच्यो थोड्योश्यो गरजो बापाच्या हातांत आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी भावार्थाचे दूत जावन आपल्या हाताकाल आसलोले पोरचेक शांतीचे आनी काकलुतीचे रूपकार जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी धर्मामध्ये एकचार घडोवन हाडूंक आनी गरिबांचे होक राखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या कुटुंबाचो दर एक वांगडी शांतीचो दूत जावंक वावरूंक बापाचो आदार मागुया. आयज भाग्यवंत आंतोनीचो दीस भोगतीन पाळटाना आनी सगल्यो आमच्यो गरजो ताचेच मजतीन देवा मोरयांत उबारतना आयचें ते साम भेटयलोले तेल्मा फेर्नांडीस हिचे पासत खेरीतपणी बापा लागीं मागुया. थोडोसो वेळ ओगीच रावन आमच्या काळजा मनांत जाय ती मागणी आसाच, जाय त्या जाणांनी आमकां आपल्या पासत माग म्हणला तांचो आमी उगडास करुया. तांचे पासत आमी मागुया. आमचे पुरुश, आमचे उस्के, आमचे खोती हे वेळार बायग्योंत आंतोनीचे मसुतीन बापाच्या हातांत आमी उबारुया. मोगाळ बाबा, हे वेळार धांवून धांवून आमी हांगासर ह्या देव मंदिरांत आयल्या. बायग्योंत आंतोनीचे मसुतीन आमच्यो थोड्योश्यो गरजो, आमचे उस्के कोती तुज्या हातांत उबारल्यात. ह्या आमच्या मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद घाल. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन घेवया C16 पेज नंबर 35.
तूच मोरी आमची दाना ईश्वरा तुझे मुखार परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी Liturgy परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी Liturgy. मोच्या मोगळ बाबा भयणादो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलेंच जाल्या पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशेंच सुर्गीचो तो उचारा व्हरतो अप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोबें आसूं. तुमचेय सोबें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली, सासनाच्या जिविताक जल्मलोली, उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बाबार्थ्यांक उगडलीं दारां सुर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मोरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनोज्जीवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पहुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली.
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातने पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबाड ताचो गूट पोरगोट या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत जेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तालोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनोज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची आनी तांच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याची दया कर म्हूण आमी मागता. अशांक वर मरे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिवोन जुजे बागिवोन दोर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताईं पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पोरवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलें प्रार्थन आमी बाबार्थान म्हणटा आसतना देव आमचे लागीं तरेकवार भासांनी उलयता आमकां तो सुचयता आमकां तो सांगता की आमी ताच्या उल्याक उक्ती रावंक आमच्या जिविताची बदलणी करूंक आनी हेच बदलणे वरवीं दुसऱ्यांक आमी मोगान आनी एकवटान जिवंक आदार दिवंक त्याच देवाच्या ह्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार आनी कृपा मागुया. सगलीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक Amen. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आमी सगळीं एकामेकाक पळोवया आनी आसत्या तोंडान आमी शांती दिवया. देवाची देवाची शेली शेली संवसाराचे पाप काडटिली आमची काकुतकोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटिली आमची काकुतकोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटिली आमकां शांती दी. हो तो जेजू जो निकोदेमास ताचे लागीं उलयलो ताका निकोदेमासान अणभवलो आनी अणभवून ताणें आपल्याचें जिवीत बदलून तो जेजूक परगोटूंक पावलो. हे वेळार तोच जेजू ह्या उंड्याच्या रुपान आमचे मोदें हाजीर आसा. ताका बाबार्थान घेवंक फुडें सरतलीं आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Holy Communion is reserved to those who are officially baptized in the Catholic Church and who remain in communion with the Catholic Church, especially through the sacrament of reconciliation. If people of other faiths are present here, please do not come forward with your open hands to receive Holy Communion. जेजूक आमच्या काळजांत येवंक वेतना आमी गायन घेवया D24 पेज नंबर 60. Yeah.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरमून आमी तुका गोवाचो उंडो आनी दाकाचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्या. हे भोव अमोळीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांत तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलोमती पावय. ही आमची मागणी आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. मातशें बसूया. गेल्ल्या मंगळारा दीस तुमचें दोरमदान जालां. मंगळाराचें आनी आख्ख्या सातोड्यांत ही आमची बॉक्सां आमी दवरता, लोक जाय तें घालता सातोड्यांतूय. ते सातोड्यांतले आनी मंगळाराचे जाल्यार 50 आनी 3,140 रुपये तुमकां सगल्यांक तुमच्या उदारपणा पासत आमी दिन वाचता की तुमच्या दोरमदाना उदेशी आमचे इगोजेक तुमी जाय तो आदार दितात देखून. बायगोन आंतोनीन आपले विणवणेन तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या घरच्यांचेर आपली विंचलोली आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता. तुमकां हांवें सगल्यांक फुडें धाडलीं हेय मिसाक आनी पयल्या मिसाक. पयल्या मिसाक हांव न्हेसोन फुडें धाडली कित्याक आमचे एनिमेटर्स आहात तांचें आयकुनात. न्हेसोन मिसाचें न्हेसोन घालून सगल्यांक फुडें कित्याक एक गरजेंत सुमार आतां म्हाका जुन्यांचे पयलेर 1 वर्स जातलें. आतां 11 म्हयने सुमार जाले. हांव 25 मायाचे आयिल्लो. सांगोत आसा पयले म्हणटून 2-3 म्हयने बंद आसलो इगोर्ज. इगोर्जेन मिसान वांटो घेता आसतना आमी सदांच फुडें येता. तुमी कितलींय बेगीन येवं फुडें येवन बसात. कित्याक आयचें पयलें वाचप बरे भाशेन आमकां सांगता एका काळजाची, एका मोनाची, एका ओतम्याची सगलीं भावार्थी आसलीं. बायगोन लुकास खेरीत भाशेन सांगता आमी वांटो घेता तेन्ना शिंपणोवन वांटो घेना. देवाची परजा शिंपडोवन कुशीन सोडलेली न्हय. जेजू मेला, जिवोवन जाला सगल्यांक एक करूंक आनी आमी सगलीं जेजूची गुदार्थ कूड. आनी ते पासत यादनीक ते वाटेन भितर सोदता. हांव सदांच मदल्यान भितर सोदतां दाखोवंक की तुमी एकठांय जाल्यार ती जेजूची कूड आनी कुडींतलो इल्लो इल्लो मुस्तक तकली जेजूची यादनिका वदवीं दिश्टी पडटा. बेश्टेच न्हय त्यो वस्तू, ताका एक एक वस्तूक ओड दिल्लो आहा. आनी हांव लिटर्जी शिकयल्या, हांवें जायतीं वर्सां शिकयल्या. आनी ते पासत म्हाका तें नाका. शिंपडोवन पडलेली देवाची परजा सगलीं एक जाल्लीं. ते पासत हांव तुमकां आपयतां फुडें. आतां कोवीड ना, कोवीड आसतना बरें जालें. ओके, तुमी सेपरेट रावंक सोदतात, सोशियल डिस्टन्सींग. आतां सोशियल डिस्टन्सींग ना, पूण हांव चयतां बसींत लूट सारकी खेट एकामेकाक तेंकोन इगोजेन बिंदास हम आजाद हय मुगे हिंदी तितून ना. असलें करचें न्हय. तुमकां हांव शिकोवन दीत आयलां. जायतो लोक भायलो येता पूण तांकांय लोक शिकोवन तुमच्या इगोर्जांनी वचून ती पाडची. तुमी ही शिकोवन हिंगाच न्हय, शिवोले ही हांव गोंयच्या लोकांक दितां. आनी पासून तें आतां हांव म्हणटा तें सगल्याक आख्ख्या संवसाराक पावतलें. थोड्यो वस्तू आहात postures and gestures in the celebration are very important. We all stand, we all sit, we all kneel. That's why कोणूय दिमी घालून हांव सांगता मातशें उबें राव. एकलीं दोग जाण भोगतीवंत ती दुसऱ्याहून अदीक भोगतीवंत. तसली भोगती घरा कडेन करात, हांगा न्हय. आमी सगलीं बाराबोर एका काळजाची, एका मोनाची, एके कुडीची कशी वांटो घेता. आनी ते पासत शिंपडोवन रावन हांव जाता तितलीं लागीं येता. ते पासत फुडें येवन बसात. तुमकां हांव पोत्तून सांगचो ना. सांगिना जाल्यार हांव येवन तुंय फुडें हाडटलो तुमकां. आयज केलां ते भाशेन सकाळचे मिसाक केलां, हेय मिसाक केलां. कोरीत आहा, सांगीत आहा, मातशें आयकात. तुमी मागीर हिंगा येतात, हिंगा येवपाची गरज ना. सांतांतुनीक पळोवंक आयल्यान येतात. इगोजेन बसून सांतांतुनीक पळयात. फाटल्यान बसून पळयतात आनी मागीर हांगा येतात. हांगा हांव कोणाक येवंक दिना. थोड्यो वस्तू आमी सांबाळूंक जाय. थोडी शिस्त आहा ती केरीत भाशेन सांबाळूंक जाय. हांव तुमकां तापयना पूण हांव कडक शिस्त सांगता. बरे भाशेन आमी वांटो घेता. एक कुटुंब कशें जेजूची गुदार्थ कूड, द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. वी पार्टिसिपेट इन दिस युकरिस्टीक सेलिब्रेशन एज वन बॉडी
which is the mystical body of Christ. That's why this is the theology behind every gesture and posture that is being recommended by the church. बिश्तेनो पातिकार हांव दादागिरी करिना हांव ती शिकोयतालो म्हणटूच म्हाका जाय तुमी आनी तुमी हुंयसरली हांव जो म्हाका एक अंजुनची बायल सांगता फादर ती तुजी डिसिप्लीन एकदम बरी आमचे पातिकार तशें करिनात आमचे पातिकार खंयचे तूं म्हणटाय भाव म्हणून आमचें बलिदान सगलीं बसून आहात ते उबी रावपाची थोडी मागीर संस्कारणी जाली आमचे बाप पासून दिमी घालून तशें रावंक जायना सगलीं उबी रावंक जाय बसपाच्या वेळार होकोत खुमयन हांव घेतोच तुमकां 3 ऑप्शन आहात ओ बसपाचें ओ दिमी घालपाचें उबें रावपाचें ही 3 ऑप्शनां इगोज मात दिता पूण हेरा कडेन न्हय हेरा कडेन ओ उबी ओ बसलेली ओ दिमी घालून हे भाशेन तें हांव तुमकां खेरीत भाशेन सांगूंक सोदतां की इगोर्जेन म्हाका जाय तुमचो बावार्थूय वाडलेलो हांवें पॅरीश कावन्सिलाक पयलें म्हणलें तेन्ना तुमचो बावार्थ सारको करूंक आयला कित्याक हांवें पयलें जायत्यो वस्तू सारक्यो नात आर्रा ओ आनी आमचो बावार्थ ओ आमचो बावार्थ आदलो ओय आदलो बावार्थ पूण निकोदेम आयज सांगता ते भाशेन निकोदेम म्हणटा आमी जाणां तूं गुरू म्हूण जेजूक सांगता बट हीज क्लेम दॅट he knows everything goes flat when he doesn't understand a small phrase where Jesus tells. So in matters of faith, sometimes we are very ignorant. You may be expert in your own matters, but in matters of faith, you are ignorant. That's what Jesus told Nicodemus, who was a learned guy. There are persons who are instructed but not educated. It's a sad thing. We are so much instructed, but education is not there. Very sad to say that. And that's why I'm trying to educate you. Educate means it comes from the Latin word exducere, leading a person from somewhere to somewhere, from darkness to light, from ignorance to knowledge, from sin to grace. This is what we call education. Instruction, you may be instructed, but education is lacking. That's why I'm educating you as far as faith is concerned. They say, normally, people occupy the front of the bus, the middle of the road, and the back of the church. The other day, when we were going to bless the houses, there was one lady who was walking in the middle. I told her, "Hey, what is this? If a car comes, because the traffic goes with what velocity, I don't know, the car will, put you down. You will be under the wheels." No, I mean, सदांच मोद्यान चलता हांव. आनी आतांची कार चलयता तांकां पातयेवंक जायना. तांकां कित्याक पडलां तुका मारलो गेलो इन्शुरन्स फारीक करतली म्हणटात ती तुजो जीव गेलो सद्याक सो people occupy the front of the bus, the middle of the road, and the rear of the church. I always recommend you should occupy the front pews. Don't go with this saying, but come closer to God. My instruction to you is that you come closer to God. You may be afraid of me as the parish priest. Okay, I understand that. But do not be afraid of God. Come forward, sit down comfortably. Don't sit in your own comfort zones. When I visit, they look at a fan. If you want to sit under the fan, come earlier and sit under the fan, but not behind, not in the rear part of the church, but in front of the church. Stand up, please, kindly stand up. निमणो आशीर्वाद घेवंक आमी आमचे हात सोडुया मान आमची बागावया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सोर पुर्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याचेर आपलो सुबाम आशीर्वाद घालूं आमेन वचुनियात एकामेकाच्या मोगान आनी एकवटान जिवंक तेच जेजूच्या बोळान आनी कृपेन तुमकां धाडटा देवाचे बोड उपकार भाग्यवंत आंतोनीची विणवणेन मागूंक मागणें भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुज्या फुडें येतां आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण थालतीपणी मागतां नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन
निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायच्या सागोरां, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरमदुता, कोर मोचें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर मोचें मोन जाणवायीन, पेटोय मोचें काळीज प्रिती मोगान, आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिंकोय. हे देवाच्या इश्टाक हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरी काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगीन आयलोलो तुजोच बाळूक जेजू, तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आनी बाळगिता आनी बोरवोशाद रावता. बागयोन हातून दुखेस्तांच्या बुजवणदारां तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी अपुर्दे, म्हजे हुस्के आनी खोती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेंगींत आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निबार. तुका जाय तें हे बेडार माग. ओचोऱ्यांच्या बागीवंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणिनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजी पदवेदार मजतीन एक आकृतीचे क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळूंक घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाळाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंती जेजू सारकेली बरी गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातांत घातलेल्या हिंडांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमेन. शेवटा 225, पेज नंबर 243.